Soria, Donia Deva, Wakaluya, Anodamsu, Nakazuya, Karodatu, Konotonia, Chilitaku, Suludonia, Amkamurkya, Ruadaku, Tujanaja, Korupavu, Karunatu, Konotonia, Chilitaku, Suludonia, Amkamurkya, Ruadaku, Tujanaja, Korupavu. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मरून पुनर्जीवन झाले आमचे सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय असू. बहिणी भावांनो, आज आम्ही सगळ्या सोपून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांचो उगडास करता. एमी आमच्या तालिगांवचे फिरगोजींतली सगळी आमची भाव भयणां मरून गेल्यांत तांचे पासत भोव करून ह्या वर्साक मरून गेल्यांत तांचे पासत आमी मागता. जावं जिवी जावं मेलेली आमी देवाची अशें भाग्यवन पावलो आमकां उगडास करता. ती मेल्यांत म्हणूनय पूण ती देवा सभेन जिवी आसात देखून आमी तांची याद करता, तांचे पासत मागता. तांचे मदें आनी आमचे मदें आनी काल सांता भक्तांची परब केल्या तांचे मदें एक संबंद आसा, एक सोयरीगत आसा. आमी पुर्गतोरींतल्या आत्म्या पासत मागता देवान तांची काकूत करून तांकां सासणीक विसवान तांकां आपल्या सर्गींच्या राज्यांत घेवंक. मनशाची काळीज देवाक उतरेकता आनी हेंच मनान धरून भावां भयणीनो आमची मरून गेल्ल्या भावां भयणांचो मोगान उगडास करुया आनी देवान तांची काकूत करून तांकां सर्गींच्या राज्यांत घेवंक मागुया. हांव पातकी सोरपदविदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच सांगपार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. किरीत भाशेन आमच्या गोच्च्यान सोगडास करुया जी मरून गेल्यान. तांणी जायतें कितें बरें शिंपडायलें आपल्या जिवितान. अजून देवाक रूप पळोवंक पावूंक ना जाल्यार हे मिसाची बेटीचो फोड तांकां मेळूं देवान तांची काकूत करूंक मागुया. देवा आमचे बापा, तूं भावार्थ्यांची मोहिमा आनी बऱ्या मनशांचें जिवीत तुज्या पुताच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. तुज्या मेल्ल्या सेवकांची काकलूत कर. आमच्या पुनर्जिवंतपणाचो गूट ओळखून घेवन तुजेर तांणी बरवंसो दवरलो तो तांकां सासणाचें सूख भोगूंक फाव कर.
आमी मागता आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदिशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजूर चलयता शासनांच्या शासनांक आमेन. आमेन. बसी. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉबान म्हणलें, कोण म्हाका म्हजीं उतरां बरोवन दवरूंक दीत? लोखंडाच्या विण्यान आनी चिन्यान सासणाक उत्ता तशीं तीं कोडपान कांतोवंक कोण म्हाका दीत? म्हजो होक राखपी सुरवंडार जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रितुमी वयर उबो रावतलो. हें हांव जाणो. हांव नव्यान जिवन जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले, दुसऱ्याक न्हय. ताकाच ते देखतले. म्हजे भितर म्हजो जीव विरून वेता. कोल म्हज्या काळजांत रिगला ओ बोरवासो. देवाचें उतोरें. देवाचे आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. सगळीं म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरून तानेता उदकाक व्हांवते झुरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. तुजो उसवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कोलय. तुज्या वचीत दोंगराची दुयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेता. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी सोडून वेता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. भाग्योन पावलून तेसोलोनिकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोरवासो नासलेल्या हेरा मनशां परी तुमी कोणती बरी जावं नाका. मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तो सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बाबात दवरून मेल्ल्यान तांकां देव ताचे बरोबर पोत्तून हाडटलो. सुमयांचे शिकवणींतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव तीं मेल्ल्यान तांचे आदीं वेचिनाव. तर हुकूम परगटल्या महान देवदुताचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोन्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावात दवरून मेल्यान तीं पयलीं पुनर्जीवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळ मेळचे खातीर तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून वतले. अशें आमी सदांकाल सोम्यां बरोबर आसतल्यांव. देखून हीं उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे वळकार. Salves corações, salves corações, salves corações, salves corações.
पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. Salves morat, soi, soi, salves morat, salves morat, soi, soi, salves morat, salves morat, soi, soi, salves morat, salves morat, soi, soi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेजून म्हळें, बाप्पा, जुंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिलें ती आसची म्हूण म्हजी खोशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचच्या आदीं तुवें म्हजो मोग केलो. प्रमाणीक बाप्पा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण आनी वळखलो. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवे आसतलो आनी हांवूय तांचे सवे आसतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, लातीन भाशेन एक म्हणणी आसा, इन ऑमनिबूस रेस्पिचे फिनेम, म्हणजे सगळ्यांत तुजो शेवट मनान दवर. इन एवरीथींग कीप दी एंड इन मायंड. काल अकस्मात आमचे सिमिचेरीच्या फुडल्यान जी पार्किंग लॉट आहा आख्खें भरिल्लें मोटरांनी. 10 वरां पुऱ्यान हांव खाला आयिल्लो, भरलेलें आसलें. कोण एकलो जाणटो म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, आमच्या लोकांक पयलेच फावटी सोदून काडली मरे सिमितेर. इतलो लोक सिमितेरीन पावलो, बरें दिसलें. पूण कोरोना व्हायरसाक लागून सिमितेर पुरान सोडिल्ली आमी. आमकां आनी नाका सायबा तूं वचून. पूण काल आमचे मरून गेल्ले, सोंपून गेल्ले बाबा भयणींची याद करून एके भाशेन आमी घरांतली भायर सरल्या. जाता तें जावं म्हणलेल्या भाशेन आमचो मोग आमचे मरून गेल्ले बाबा भयणां सगळें दाखोव. आनी हाकाच लागून आमी जावं आमचे मोगाचेंचे फोंड नितळ केले, तांचेर फुलां घालीं, तांचे पासून मागूंक वेळ काडलो. भाव भयणीनो, ही आमची भाव भयणां जांचो आयज आमी मोगान उगडास करता, ती मेल्यांत म्हणूय पूण ती देवा सवें जिवी आसात. मरण कोणाकूच चुकना म्हणून आमकां दूख भोगता, तर अमोर जिविताची भासावणी आमकां बुजवण दिता. तुजे भावार्थ्यांचें जिवीत बदलता तें सरोना. संवसारी बिराड म्हणून बेता, पूण स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. ही भाव भयणीनो, मरणाच्या मिसांतली एक स्तुती, महास्तुती, तातूंत पवित्र सभा आमकां उगडास करता. आनी संवसारी बिराड म्हणून बेतलेंच. आनी कोरोना व्हायरस कोविडाक लागून कितलो कितलो लोक मेला आमी जाणो. आमकां पुरान भिरांत येता बेश्टीच न्हय. आनी सवकास सवकास ताजेर आमी झुजला एके भाशेन, आनीक आमी आमचें जिवीत परतून घेतलें. युरोपाच्या गांवांनी थंडयेक लागून परतून आयली ही पिडा. ब्रेस्तारा दिसान आमचो जायतो लोक इंग्लंडाक आसा, तांकां लॉकडावन एका म्हयन्याचें बंद करून.
फकत शाळा कॉलेजी युनिवर्सिटीज ओपन दवरूंक थारायला कित्याक ही पिडा पोत्तून पसरूंक लागली. आमी भियेल्या इतलो सगळो लोक हे पिडेन मरप. बाबा बुडीनो आमकां उगडास करता जावं ही पिडा जावं आमचें मरण आमी निमाणो 4 वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवर. पयले आमचे कुडीचेर येतलें मरण. टुडे नोबडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट डेथ, बट इट इज अ रियलिटी. आमी आमच्या घरांतली भायर सरून वेता, घरांत पोत्तून येतलें उना आमकां सेर्तेज ना. आमी नकळो कितलो लोक घरांतली भायर सरून वेतात, पोत्तून येवंक जायना. अपशेग जालो, कितें तरी जालें, तांकां हॉस्पिटलांत व्हेली, थंय मेलीं. आमचें जिवीत बाबा बुडीनो देवांत आसा. आनी देखूनच आज आमच्या सगळ्या मेलेल्यांचो आमी मोगान उगडास करता. आनी त्याच बरोबर पवित्र सभा आमकांय उगडास करता, आमी मरतले. केन्ना ना केन्ना आमी मरूंक जाय, मरतले आमी मरतोच. आमचे उपरांतली पिळगा आमच्या फोंडाशी येतली, घोडे फोंड नेटयतली, घोडे फुलां घालतली, घोडे आमचें नांव टोमस्टोन आसा तेजेर वाचतलें. पूण थंय उबी रावन मागणें करतना तांच्या मनांत येवंक जाय कितें, ही or she by her presence has made this world a better place to live in. आमी आमच्या आसण्यान हो संवसार एक बरो जागो केला रावंक. हें कोण तरी आमच्या उपरांत येतले पिळगेन आमच्या फोंडाचेर रावन म्हणूंक जाय. तुवें फोंडाचेर उबो रावन मेलो तो बरेंच जालें, पिडाच गेली अशें म्हणल्यार कसलो सर्टिफिकेट आमकां? हो मेलो तो जावं म्हजो बापूय, म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी भोय, म्हजी शेमाय शेपाय, कितें तरी ताणें बरें केलें, आपल्या जिविताचो उजवाड दुसऱ्यांक दिलो. They made a difference. That is very important. असलो खंय एक बापूय आपल्या भुरग्यां बरोबर जियेतालो, पूण सदांच खंय मँगो कसो आसलो, ताच्यान खंय उर्बा नासली जिविताची. And the children and his wife and those who were around him, they were observing there is no charm in living. He was not a happy man. He was not a man who could spread God's love and goodness to others with his presence. So तो मेलो तेन्ना ताच्या भुरग्यांनी खंय फोंडार मार्बलाचेर कांतून घालें. Our dad, आमचो बापूय, he died when he was 40. तो 40 वर्सांचे पिरायेर मेलो, पूण 80 वर्सांचे पिरायेर ताका आमी पुल्ला. He died when he was 40, but he is buried when he was 80. बाबा बुडीनो आमचें जिवीत अशें जावंक जायना. आमच्या आसण्यांतल्यान आमी उर्बा, उमेद, कुशालकाय दुसऱ्याच्या जिविताक हाडूंक जाय. आनी आज हो सगळ्या मेलेल्यांचो उगडास करतना मोगान आनी मोयपासान आमच्या मेल्ल्या गोंयच्यांचो आमी उगडास करता. जावं तो म्हजो बापूय, म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी शेपाय शेमाय. There have been so many people in our life who have made difference. And their memories bring joy to us. Not bitterness, not anger,
not remorse, but joy. आनी देखून मोगान आमी आमच्या मरून गेल्ले भाव भयणींचो उगडास करता. दुसरे सुद्दां भिरांतीन न्हय. We should not get scared to go to the cemetery. It's a resting place for all of us. RIP म्हणून घालताले आदी, रेक्वेस्कांत इन पाच, लातीन भाशेन. कोण एकलो गेलो खंय आनी विचारलें अरे RIP म्हणून कितें? RIP म्हणटा तें रिटर्न इफ पॉसिबल. तुज्यान भायर सरूंक जाता जाल्यार सर. तुज्यान भायर सरूंक जायना. रिटर्न इफ पॉसिबल. मरून गेल्यान तांच्यांनी फोंडान ती भायर सरूंक जायना. ती शांत आहात. आमी भोंवता ती की डेंजरस पीपल. आमी संवसारांत भोंवता ती की एकामेकाचो राग दुस्मानकाय घेवन भोंवता, रिंगास घेवन भोंवता. आमी भोंवता ती की डेंजरस. आमी घडये एकामेका लागीं बरें उलयत आनी थंयसरलीं गेलीं मागीर एकामेकाक त्रास दिली. आमच्या मनाक अर्जांत कितें ना कितें तरी शिजता. मरून गेल्यान ती शांत आहात. रेक्वेस्कांत इन पाचे, रेस्ट इन पीस. बाबा भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना कुशालकायेचे मेमरीज आमचे मरून गेल्ले भाव भयणींची घेवया. खरें म्हळ्यार तांच्यांनी आनी कांय करूंक जायना. तांची जर्नी सोंपली. आमच्यांनी तांचे पासत मागूं येता. बिकॉज वी आर लिंक्ड to people in purgatory, the souls in purgatory. So we can pray for them that the Lord in His infinite mercy may take them into heaven. आमचे काळीज देवाक ओत्रेकता. आमचे काळीज देवाक ओत्रेकता. And the pain is purgatory, that we have not come to see God face to face. भाग्योन मोनिका सांत अगुस्तिनीची आवय जी आपल्या पुता पासून सदांच देवा लागीं रडटाली, ती मरपाचे वेळार पावली तेन्ना तिचो पूत भाग्योन अगुस्तीन तिच्या मुऱ्यांत आसलो, तिच्या फुड्यांत आसलो. आनी तिणें खंय आपल्या पुताक सांगलें, वेन आय डाय bury me anywhere you like, but remember to pray for me at the altar. भाग्योन अगुस्तीन तेन्ना बिश्प आसलो. हांव मरता तेन्ना ताच्या आवयन सांगलें ताका, म्हाका खंय पूर, डजंट मॅटर, खंय पूर म्हाका, पूण तूं आल्तारार येता तेन्ना म्हजो उगडास करूंक विसर नाका. भाव भयणीनो, ह्या आल्ताराचेर आज आमी आमचे सगळे मेलेल्यांचो उगडास करता. ती मेल्यांत म्हूण न्हय, पूण देवा सवेन जिवी आसात. आनी सगळे मेलेल्यांक देवान आपली काकुतीन सासणाचे विसवान घेवंक हे मिसांत मागुया. उबी रावया. सगळे मेलेल्यांचो उगडास करून ती आमची भाव भयणां देवा सवे जिवी आसात आनी आमच्याय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो वाडोवंक आमी एका दिसाक स्वर्गीच्या राज्यांत पावूंक ही मागणी बापाक उबारुया. आमचे पाप साहेबान बिश्टांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकोश्टां वेळार आनी तांच्या वावराची लोक टिका करता तेन्ना पुरान आपलो भावार्थ ओकोंड करूंक उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण आनी वरवीं आपल्या जिविताची देख आपले पोजेक दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. पिये खातीर सोंसतात तांकां निराशीपण मेळना जावंक, पूण जेजुताय बरवंसो तांकां मेळूंक आनी तांचें खरें जिवीत जेजूंत आसा म्हूण तांणी उगडास धरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून जायतीं आमची भाव भयणां मार्चाच्या म्हयन्यांतान
आज पुरान मोरूंक पावल्यात. ह्या आमच्या भाव भयणांक सर्गीच्या बापान सासणाची सवस्काय दिवन तांच्या गुच्चांक हे अकस्मात मरण बरमुशान मानून घेवन सासणाच्या जिविताची खात्री हे आमच्या भाव भयणांक फावो जावं देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या गांवची ताळगांवची आमची फामिलींतली भाव भयणां मरून गेल्यात. देवान तांची काकूत करूं आनी सासणीक जिविताचो बरवसो धरून ती मेल्ली तांकां सासणीक जिविताची खुशालकाय मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. एक घडयो गीच रावया. जायत्यांनी आमकां आमचे पासत महाग म्हळां. मागीर मोनिका आपल्या पुताक सांगताली, when I die, bury me anyway, but remember me at the altar. आमचे गोंयच्यांचो उगडास करुया. तांणी आमचे पासत कितें दवरलां हें गरजेचें न्हय. तांणी आमचे पासत आपल्या जिविताची देख, आपलो बाबार्थ, आपलें सादें खालतें जिवीत आमकां दिलां. मोगाल बापा, आज सगळे मेलेल्यांचो उगडास करतना पुर्गतुरींतल्या आत्म्या पासत आमी मागता. आमची गांवची भाव भयणां तांकां सगळे तांचे कश्टांतली मेकळीं कर आनी सासणीक जिवीत फावो कर. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमेन. बसुया. बेटोरेक आमी गायन गावुया. बापा काकुतीन पळय. C7 पान 31. C7 पेज 31. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो मोड मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र दबाक सर्वेस मानयो. सोद पदवीदार आनी काकूच सरा देवा, तुज्या मेल्ल्या सेवकांक हे योजना वरवीं जेजूच्या रोगतान नितळ कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. पवित्र स्नानान तुवें तांकां नितळ केल्ली. ते उपरांत तांणी केल्ल्या सगल्या पातकांची अजुनूय कांय कोतां तांचेर उरल्यान जाल्यार संपूर्णयेन तांकां नितळ कर आनी सर्गीच्या सुखाक तांकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन बासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पद्विदार आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन बासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेलेल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उद्देशीन देवदूत तुका परनिपात करतात आनी ताचे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात.
तांचे संगती आमचेय ताळे मिळून आम्ही तुझी स्तुती उचारता पवित्र 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 दोगळाचो स्वर्ग आनी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता तुका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची आतां पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची म्हजी दुनिया तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनीक करोराचे हें रोगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे यज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय सर्वेस्परा तुजे चाकरां आनी चाकोन्नीक आमचे फामिलीच्या वांगड्यांक हे गांवचे सगळे मरून गेल्ले आमचे भाव भयणांक तुजी काकूत कर तुवें तांकां तुजेशी आपोवन बेलें बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशें जाता ती ताचे बरोबर पुनर्जिवंतपणाची बागेली जावं आमा समस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता हांगा वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांत रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण मागता अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन झुसे बागेवन दंडूत आमचो आस्कारी बागेवन मिंगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान आमेन जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं आमच्या स्वर्गीच्या बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज जमकाय तुजी अशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपटो ग्रास आयसून कांदी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतुतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मुसार उतरिकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपांतली सुटय आनी सुराखांतांतली वाटाय राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्यो ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन उतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरपणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयताय सासणेच्या ससनान आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबी आसूं. खुशालकाय एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत देवाची शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हांव पुनर्जिवंतपणान जिवीत म्हणटा तो जेजू म्हजें स्वत मानता केन्नाच मोडचो ना. जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन पुनर्जिवंतपणाच्या बरोबरशान जियेतली आमी सुभागी. सुमिया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका. तुझ्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सर्वेश्वरा दयाळ बापा, तुज्या दुतां भोगतां वांगडा आमच्या मेल्ल्यांक स्वर्गार पावय. तुजें तेजवून मुखामोळ तांकां दाखय. प्रार्थुया. ओ दयाळ बापा, कुर्सार आपणाचीच बोली करून मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो संस्कार आमी भावार्थान घेता. पास्काच्या गुटांत निर्मोळ जाल्ल्या आमच्या सगळे भाव भयणांक मोहिमेंत पुनर्जिवंतपणान वांटो दी म्हूण आमी कालतिकायेन तुज्या लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबा भयणीनो, आतां 8:30 वरांचेर मीस आसा आनी सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतली. फाल्यां आमी वाडो थारायल्लो आसा, त्या वाड्याचें मीस 7:30 वाजता जातलें. ब्रेस्तारा दीस आमची माडी रुजाय साहेब म्हणजे पुर्बेक तयारी माडी जाल्या उपरांत 7:30 वरांचेर मीस आसतलें. शुक्रारा दिसतान म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार तो शुक्रारा दिसतान आमची रुजाय साहेबांचे पुर्बेक आमी लागशिल्ली तयारी सुरू करता. सगळे आमी जाता ती भाशेन आमच्या घरांनी रावन हांगा आमकां नेम दीस दिल्लो आहा, बरी भाशेन नोवेनांत वांटो घेवया आनी खुशालकायेन रुजाय साहेबांची परब आमी समरुंबुया. परबे दिसाक मिसां आमी थारायिल्लीं आसात 6:30, 8 फेस्ताचें मीस 9:30 आनी सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस. सगलीं आमी घरांतलीं एकलो येयल्यार जाता. एका घरांतलीं सगलीं आयलीं जाल्यार दुसऱ्यांक चान्स पडचोच ना फेस्ता दिसा. म्हणटच जावं नोवेनांत जावं फेस्तांत परबेन बरी भाशेन आमी वांटो घेवया. असो एक घेता तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून. बो करून आपआपल्या फामिलीचो फोण नितळ करूंक तुमी तोकूस घेतलो. आमच्या पंचायतीन जावं बिजलीचो जावं चुनो मारून सगळे तरेचो आदार दिला, तांकांय देव बरें करूं. आनी तुमकां आमी सदांच तुमकां आमच्या मागण्यांत दवरीत आयल्या. बेगीनूच आमची वेली पिडा पयस जावं फावो तसलें वखद मेळूंक हे पिडेचेर आमी सगळीं झुजूंक आनी जैतिवंत जावं खेरीत भाशेन मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोजे मासू कोरेकाण
गायन गाऊया D30 560 आणि 3 D30 पेज 63. Chicago.